गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत विकसित भारता खातीर नशामुक्त युवा संकल्प अभियानात वांटो घेतलो। नशामुक्त युवा ही कार्यावळ यशस्वी करपा खातीर देशांतल्या सामाजीक संस्थांनी, धर्मीक संस्थांनी आनी शिक्षणीक संस्थांनी 100 सप्तकाची कार्यावळ आयोजीत करची अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां, अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विकसित भारता खातीर नशामुक्त युवा संकल्प अभियानात वांटो घेतल्या उपरांत सांगलें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणजे या भारत देशाच्या कल्याणासाठी एक क्लीन इंडिया असणारे, स्टार्टअप इंडिया असणारे, सेटअप इंडिया असणारे, फीड इंडिया असणारे जो वेगवेगळ्यो स्किमी आणि योजना वेगवेगळी आपल्या कार्यकाळात सुरुवात केली आणि आज लर्न ताच्या खातीर ह्यो सद्या अवेलेबल आसा। आम्ही गोंयांत हांव एज चीफ मिनिस्टर येणार फाटल्या 7 वर्सांच्या कार्यकाळात युथाच्या खातीर आम्ही स्वयंपूर्ण गोंया मोहिमेची सुरुवात केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आव्हान केला की फुडले 100 आठवडे की नशामुक्त भारत, नशामुक्त युवा हो करपा खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम हातात घेयात। सगळ्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट गोंयांतल्या सगळ्या नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन, गोंयांतल्या सगळ्या धर्मदायी संस्था, गोंयांतल्या सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, देवळां आणि बाकीच्या सगळ्यांच्या सहित आव्हान करता